जिंदाबाद 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 स्वच्छता जिंकल्या बगैर स्वच्छता स्वच्छता जिंकल्या बगैर स्वच्छता हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम तो सड़क पे रियाज हम का जाए तो सड़क पे रियाज हम का जाए तो प्रोविडेंट फंड हम का जाए तो प्रोविडेंट फंड हम का जाए कुटुंबा कामगार एक जुटीचा कुटुंबा कामगार एक जुटीचा ह्यो जो पे कमिशन आणि जे पळय कितें एरियर्स आमी म्हणटा ते खटखटी मॅनेजमेंटान आणि सरकारान आमकां दिवपाक जाय. आमी हांगा लाल्योन धरणां करून उपास करून इट इज अ शेम ऑन द मॅनेजमेंट, शेम ऑन द गव्हर्नमेंट की वी आर कमिंग हियर ऑन हंगर स्ट्रायक आणि सरकाराक जागोवपाक. बाब मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसलेलो, बाब दिगंबर कामत जेन्ना मुख्यमंत्री आसलेलो, जितले सगळे मुख्यमंत्री जावं प्रताप सिंग राणे तांणी आमचे पे कमिशनाचे एरियर्स वा कितें आसा ते एक मिनिट दवरूंक ना. तेणी आमकां इन्स्टॉलमेंटांनी दिले जायत ताबडतोब दिवन सोडले. पण ह्यो सरकार असो आमकां कामगारांक त्रास करता. टेम्पररी स्टेटस आमकां 5 वर्सां जातकूच आमकां मेळटलो. जे कदंबा परमनंट कामगाराचो पगार आहा ते टेम्पररी स्टेटस दिल्ल्या कामगारांक मेळटलो. जाल्यार 5 वर्सांच्या जाग्यार तेणी आतां कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान जो एग्रीमेंट सायन मारलेल्या कॉर्पोरेशनान मॅनेजिंग डायरेक्टरान तो आतां 7 वर्सां केला. त्या ईव्ही बसीचेर परमनंट कदंबा ट्रान्सपोर्ट कामगार घालूंक जाय. ड्रायव्हर्स कदंबाचे आसपाक जाय. ईव्ही बसीचेर आतां थ्रू कॉन्ट्रॅक्टर कामगार घेतल्यात जाल्यार त्या कामगारांक कदंबान तुम्ही परमनंट करपाक जाय. आणि त्यो बसी ईव्ही बसी ज्या रुटाचेर चलता त्या सगळ्या रुटाचेर कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचो ड्रायव्हर आणि कंडक्टर आसपाक जाय. वय ना ही आमची मागणी आहात. 2009 हांगा जे पळय वरिष्ठ असलेले तेणी रद्द करून 12% रद्द करून 10% प्रॉव्हिडंट फंड हेलो आणि सिलिंग कितलोय पगार असो पहिले कितलोय पगाराचेर फुल पगाराचेर कट जातलो 12% तेणी हाडलो आणि रेस्ट्रिक्शन दवरलो. पयलो 6500 मागीर तो रिवायज जालो 15000 सिलिंग दवरलो. तांतू कामगारांक फटको बसलो. आता जितले सगळे रिटायर जाल्यात कामगार 1076 या 1076 कामगारांक पेन्शन 2, 3, 4 हजारा वयर मेळना.